जाणा दोतोरप्पा रिझर्व्ह बँकेन मायनिंग लोना विशीं रिस्ट्रक्चर करपाचो प्रोसेस केला. होप आसा. हय जाणा रे हांव मंगिरीश पै रायकार पयरूच मेळलो म्हाका. ताणें सांगिल्लें अशें अशें कितें तरी करता म्हणून. पळोवया कितें जाता तें बरें जातलें. आगो अमृत्या हो चेक बूक न्हू गो. आतां रिझर्व्ह बँकेन दुसरे तरेचे फॉर्मेट केला चेकाचे. सगळ्या बँकांक एकूच चेक खंय लागू जातलो. हो दवर आतां हो चलचो ना, थोड्या दिसांनी चलचो ना गो. पूण तूं दुसरो घेवन यो, म्हज्या काळ्या जॅकेटान आसतलो पळय. हो आनी कसलो चेक दोतोरप्पा? कायतान ह्या खातीर मरे सगळ्यो गजाली आपणाक खबर आसपाक जाय. आतां रिझर्व्ह बँकेन 1 जानेवारीच्यान मरे नवो कायदो लागू केला. त्यो तुज्यो कसल्योय बँको आसूं, प्रायव्हेट बँको आसूं, कॉपरेटिव्ह बँको आसूं, नाजाल्यार नॅशनल बँको आसूं, सगळ्यांक एकेच तरेचो चेक ऑल इंडिया लेवल. दोतोरप्पा मागीर ते पयलींचे चेक चलचे ना तर? सध्या मरे 1 तारखेच्यान नवे चेक दिवप कंपल्सरी. पूण ज्याचे कडेन पन्नो चेक आहा आनी नवो चेक मेळोंक ना तेका मरे रिझर्व्ह बँकेन ह्या 2 दिसां पयलीं डिक्लेअर केला 31 मार्च पर्यंत लास्ट डेट. आफ्टर 31 मार्च कोणाकूच ते पन्ने चेक यूज करूंक मेळचे ना. कळ्ळें? दी अमृत्या हे पळय, हाका मुगो ट्रंक्शन सिस्टम म्हणटात. हो आनी ट्रंक कसलो बाय? आगो आयक गो, चेकाचेर मुगो अल्ट्रावायलेट इंक आसतले, लांबाय 8 इंच आनी 3.6 इंच रुंदाय आसतली. एका कोनशात पळय छापला CTS इंडिया. कळ्ळें? वो दावे वटेनचो पेंटोग्राफ पळयलो मरे कायतान. पूण हेचो फायदो कितें? मदीं ते MIR काय कितें काडिल्ले लोकांक पिडपाक. आगो MICR गो ते MICR म्हणजे कितें? तेन्ना चेक हांगासून थंय क्लियरिंगाक धाडचे पडटाले. आतां तशें कांयच जावचें ना. त्या दिसा तुवें चेक घालो, त्या दिसाच तुजो चेक वटोवन दितले. पयशे तुज्या बँकेन अकाउंटार पावले. हांगासून थंय धाडपाची चेक गरज ना. तेजी फक्त इमेज स्कॅन करून धाडटले. कळ्ळें मरे? सगळें सारकें सेक्युअर. म्हणजे फटींगपणां बी कांयच जावची ना तर? चेक बाउन्सिंग जावची ना तर? तुमी मरे एक तर पयलींचे चिंततात मरे, नाजाल्यार फुडलें उलयतात. कळ्ळें तुमकां? आतांचे चिंतात रे. चड चिकित्सा करतात तुमी. घे चेक घेव. दोतोरप्पा येदो व्हडलो आंकडो? अरे दोतोरप्पा हांवें नुस्तें दिलां कितले रे, आनी इतले दुडू? कायतान हो आंकडो बरोवपाक मरे हांव चुकूंक ना. कळ्ळें तुका? अरे मनशान मरे जिणेचो आनंद घेवचो रे, तसो जिवपाचो मरे आनंद घे. कळ्ळें? हो सारको आसा आंकडो. तुवें म्हाका दिल्ल्या नुस्त्या बद्दल हो तुका हांव पयसो दितां. कळ्ळें मरे? एक याद दवर, इंग्लिशींत एक मरे ओपार आसा, yesterday was like a cancelled check, tomorrow is like a promissory note, today is like having cash in hand, spend it wisely. सगळे बाउन्सर कशे तुकले वयल्यान गेले. म्हाकाय कांयच जाणा कळ्ळें म्हाका ते. लोकशायेच्या भाशेन सांगपाचें जाल्यार मरे, तुजे कडेन कितें आसा पळय ती कालची गजाल जर तूं चिंतशीत, काल तुवें कितें केलां तें चिंतशीत, जाल्यार मरे तो कॅन्सल्ड चेक म्हणजे रद्द केल्लो चेक तुजे कडेन कांय ना. फाल्यांचें जर तूं चिंतशीत, बंगले बांदपाची स्वप्नां पळयशीत आनी फटाश्यो मारशीत, जाल्यार मरे ती स्वप्नां. कळ्ळें? आयज जो तुजे कडेन वेळ आसा पळय तो मरे रोख रक्कम, दुडू कॅश हातान आहा कशी. कळ्ळें मरे? ती मरे वेवस्थीत बुद्धी वापरून खर्च कर. कळ्ळें? दोतोरप्पा तू खरेंच खूब खूब गिन्यानी. लोकशाय. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, over the hills we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight! Oh, jingle bells! भुरट्या पावले एकदाचे पोरू तुवें म्हाका हेल्प केल्लो मुगो, देखून म्हाका नॅकेट्रा कॉम्पिटिशनाक सेकंड प्रायज मेळ्ळो. तुजो हात लागा म्हणजे मुगो प्रायज मेळपूच. बरें जालें, देखून तुका मुगो ह्या वर्सान आपयला मुद्दम म्हाका हेल्प करपाक लागून. बोसते हांव कोणूच मरे कोणाक मदत करिना. आमी मरे एकामेकाक वासपूस घेवंक जाय. ह्यो बोडयो पळय एकामेकाक लायतात तश्यो आमी आदाराच्यो बोडयो एकामेकाक लावंक जाय.
एकाच मनीस पण म्हणटात मरे जेजून आमकां हेच सांगला दोतू अप्पा वांगडा रावून तू बरें तत्व घेवन उलयता मगो दोत्तू अप्पा बरोबर रावून मरे सगळेच छाणे जाला पेद्रू आनी कायतान गोयना आनी आगोस्तीन बरी व्हडली व्हडली चिंतनां उलयता जाणा मरे आनी हे रे पोस्ते हांव तो आगोस्तीन नेकेत्र बी करिना रे हे असले काम करपाक अमृत्या आय दीस इज मगो आर्ट आगोस्तिना मगो सगळें रेडीमेड जाय कितें गो बाजारांचे केक रेडीमेड बिबीक रेडीमेड बाजारांचे आयते इकते हाडटा तो ताका करपाक म्हणून पाशियेंस नाच आनी दोदोल बेकरेंतले ते बी इकते गोटो रेडीमेड तो इकतोच कितें गो आनी दुसरी नातालाचे झाड क्रिसमस ट्री ही बी रेडीमेड पोस्ते हांव तूं कितें म्हणटा तें मरे म्हाका सारकें कळटा रे पूण हें सगळें करपाक मरे खोस आसता रे हुशारकाय आसता रे अरे घरांतली सगळीं जाणटी नेणटी सगळीं एकठांय येवन जेन्ना डेकोरेशन करता ना हे नेकेत्र करता घरांत बिबीक दोदोल करता तेन्ना मरे तुजो पोरमोळ सगळें घरभर पातळटा नातालांच्या सणाचो उमेद आनी खूश आसता पळय ते हेतूनच आसता यू आर रायट अमृत्या तो एक मगो फील आसता तुम्ही ते कितें म्हणटात पळय ताका ते वातावरण करेक्ट एटमॉस्फियर ते मगो घरान तयार जावपाक जाय तूं मगो अमृत्या म्हाका हेल्प करूं म्हाका हांगा आयलें मगो एकदम तुका देव बरें करूं म्हाकाच कित्याक बसते हांव दोतू अप्पाकूय खूब उमेद जाल्या आतां रोकडोच तुका तो मेळपाक येतलो हांगा तुजी उमेद पळोवन मरे दोतू अप्पाची उमेद दोबरात वाडल्या आनी दोतू अप्पा कितें सांगी जाणा मरे आमच्या वाड्यार खंय एक व्हडलें नेकेत्र करून लावया म्हणून तोय खंय तुका आदार करपाक येतलो कितें दोतू अप्पा हांगा आतां म्हाका आदार करपाक येतलो आगे मुजे माय आणि पेद्रू पडलो बायन दोतू अप्पा हे तूं जर बायन पडलो जाल्यार भाजपाचे कशें जातलें जाता पेद्रू बायन पडलो जावं तो आगोस्तीन आनी कायतान बायन पडले पूण काँग्रेसीकूय लुकसाण ना आनी भाजपाकूय लुकसाण ना खंयचीच पार्टी मरे कोणाच्या खुस्तार ना एक कार्यकर्ते आसता पळय तांकां बेठेच दिसता आमच्या खुस्तार पार्टी आसा म्हणून एक ना दुसरो आसा त्या खातीर मरे हांव सदांच सगळ्या लोकांक शिटकायत आसता कितें की खंयची पॉलिटिकल पार्टी आसूं तो क्लब आसूं नाजाल्यार एक ऑर्गनायजेशन आसूं संस्था आसूं तुमी तुमकां स्वताक टिश्यू पेपर कशें वावरूंक दिवं नाकात माग हिंगा माग अमृत्या हॅलो हॅलो हा सांग रे उलय उलय हय हा आता म्हाका एक सांग पर्रीकाराक इंडियन पॉलिटिशियन हो पुरस्कार मेळ्ळो CNN IBNचो मागीर हय कितें जालें हा हय अरे गोंयकाराक अभिमान दिसपा सारकीच गजाली कळ्ळें मरे कोणेंय ताचो अर्थ तोच काडपाचो पूण पुरस्कार मेळ्ळो म्हणून कोण चुकता जाल्यार ताजे विशीं ब्र काडप ना हा कसली लोकशाय तर ती अरे लोकशाय म्हणजे कितें जो सत्ताधारी आसूं नाल्यार विरोधी आसूं जो पळय समाजकार्यांत राजकारणांत आसा तो बरें करतकूच ताची तोखणाय करूंक जाय आनी जो कोण चुकता ताका सारको करूंक जाय ताची चूक दाखोवन दिवंक जाय तो कितें चुकता तें समजोवंक जाय तीच खरी लोकशाय मरे हा आतां हांवें काल पर्रीकाराक पुरस्कार मेळटकूच फोन केल्लो ताची अपुरबाय केली तोखणाय केली जे कितें चुकता पळय तें सांगूकूच जाय आनी मरे सत्ताधीश आसता पळय तांकां जागृत दवरूंक जाय आनी तांकां जागृत करपाक जाय आमी जागृत रावतले तेन्ना तांकां जागृत करूंक पावतले कळ्ळें तुका पर्रीकारान जें कितें पयलीं केलां आनी आतां कितें करता पळय तो तें सगळें मरे दोतू अप्पाक आनी गोंयच्या सगळ्या शाण्या मनशाक खबर आसा तूं म्हाका तें कांय शिकोवं नाका गोंयचें कल्याण जावचें मरे इतलेंच म्हाका दिसता तुमी कोणीय कितें म्हणा रे दोतू अप्पा दिसभर तासता म्हणून हा म्हणा म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना हांव गोंयच्या कल्याणा खातीर वावुरतलो हय बसत्या ती कोणी बरी तासली ना मरे अरे म्हाका दिसता तासता वचून आमचो आड गोया ती कशी तासपाची ती हांव जाणा कित्याक जाणा मुगो सगळो लोक बोबो मारीत आसा न्हू अख्खो जगभर दोतू अप्पा बरोच तासीत आसता म्हणून तासीत रावया दोतू अप्पा काय ते खाजन म्हणल्यार ते सगळे तूं पळय कितें उलयलय म्हाका जाल्यार मरे कांयच कळोंक ना बसत्या आमी एकला एक बुडी जाता
जाणा मरे बसते हांव हा. आतां मरे कोमनीदादचे मरे कम्युनिटी काडपाची इलेक्शनां जावपाची आसात हा. कळ्ळें तुका कोमनीदादीचे सगळे कडेन खुबशे प्लॉट आसात आनी ह्यो चडश्यो कोमनीदादी मरे सगळ्यो वादांत आसात कॉन्ट्रोवर्सी चल्ल्या ताजे बद्दल पूण ते जागे आसात पळय ते बळकावंक नाका म्हणटकूच साखरे कडेन पळय जोमळो भरता दोमळो तशें मरे हे लोक जमतात थंय गोंय खाजन उदरगत मंडळ घडोवपाचो मरे सरकाराचो एक प्रस्ताव आसा हे खातीर इरिगेशन डिपार्टमेंटान मरे एक विधेयक मांडपाचो प्रस्ताव दवरला हे आनी कसले खाते दोस्तो बाप्पा आगो इरिगेशन म्हणजे शिपणावळ खातें तो आगो तू ताका बॉब मारून कितें वापस करता तो अरे आगोस्तिनाक मरे हातूंतली कांयच खबर ना तो बेटो कितें उलयता आगोस्तिनाक मरे मायनिंगाचे बद्दल गोबोर खबर ना तो आपलो कितें सांगीत सुटला आता खाजन मंडळां जाल्यार कोमनीदादीच्यो जागो हडप करतले अशें मरे तो मिस इंटरप्रिटेशन करून सगळ्याक सांगीत सुटला दोस्तो बाप्पा मागीर पर्रीकर कितें म्हणटा तर हय हांवूय तेच म्हणटालो ती फोन मरे सारकी लाया हय सारकें. तेकेत्राक नाजाल्यार मरे तुमी ही जी कलाकृती करता पळय ताजें मरे खाजें जातलें थंय वेवस्थीत लक्ष दवरून काम करा हा, करता पर्रीकार काय म्हणना पर्रीकारान सांगला ह्या खाजन जमनी विशींचें बील अजून फायनल जावना म्हणून ताणें लोकां कडल्यान सुचोवण्यो मागयला ज्यो कितें सुचोवण्यो येतल्यो तो मानतलो ना मानतलो पूण त्यो आयकून घेवपाक तरी तो तयार आसा कळ्ळें मरे आगोस्तिनाक बी मरे कांयच कळना ताका वेवस्थीत मरे सजेशनां करपाक जाय बेटर आपूच जाता दोस्तो बाप्पा गोंयच्या शेतांचे बरें जाता जाल्यार जावं हे मात उलयता तू बेस्ट बरें उलयलें हा पयर मरे पर्रीकाराच्या बड्डेक हांवें ताका विश केलो आनी हेंच सांगलें मेडिकल कॉलेजीत तो खंय नवी माकनां घालता आनी फोंडेचें ID हॉस्पिटल खंय 19 तारखेक सुरू करता म्हणून हांवें ताका कितें सांगलें तूं जें कितें करता तें अशें बरें करीत राव आमच्यो सामान्य लोकांच्यो सदिच्छा तुज्या फाटल्यान सदांच आसतल्यो बसत्या एकाच रंगाच्यो खोली बऱ्यो दिसनात रे हय रे बसत्या अमृते म्हणटा तें सारकें कलरफूल नकेत्र करुया मरे बराबर तुजें अरे सांगतलोच बरें आमचो रातोडो पाय कितें हाडटा चोया बसत्या तो आगोस्तीन बी सांताक्लॉज जावन येना जाल्यार पुरो नाजाल्यार ते पोटलेन पळय घालून चॉकलेटी हाडटा रे तो आपूण एकटोच खातलो हेवूय बरोबर गो तुजें आं प्रत्येक जाण मुगो सध्या स्वार्थी जाला दुसरे कडचें कांयच पळयना दिसलें कितें थंय चोप्पो मारपाची संवय चोप्पो मारलो खालें तू आतां कितें जालें रे कांय ना रे वायट दिसता जेजून आमकां जो संदेश दिला जी मॅसेज दिल्या जी शिकवण दिल्या पळय ती आमी मरे एक्च्युअल जिवनान आमच्या मरे वापरान हाडिनात कळ्ळें हीच म्हाका खंत हाजे बद्दल म्हाका खूब पेन जाता रे दोस्तू बाप्पा तुमी तो रुमान एक तुमच्या जेजूचो पळय फोटो लायला आनी तेजेर कितें तरी इंग्लिशीन अक्षरांनी बरयला तेजो अर्थ कितें आयकात जेजून आमकां मुगो प्रेमाची शिकवण दिल्या आमी जर दुसऱ्याचेर प्रेम करीत जाल्यार आमच्या जिवनांतूय प्रेम येतलें म्हज्या रुमांत जो पोस्टर लायला न्हू ताजेर मुगो वाक्य बरयलां तें बायबलांतलें युअर फादर नोज वॉट यू नीड बिफोर यू आस्क हिम म्हणजे कितें दोतू अप्पा म्हणजे हाजो अर्थ कितें जाणा मरे सर्गीच्या बापाय तुका कितें जाय पळय हें पयलींच खबर आसा आमकां लोकांक मरे संवय जाल्या वचप आनी मागप वचप आनी मागप देवा कडेन मागप देवाक सांगणें करप अरे देवान आमकां इतलें हें सोबीत लायफ दिलां हें जीवन दिलां तातूंत कितले तरेचे कलर भरले जाणा तूं हे कलरफूल नकेत्रां भशेन मरे आमचें लायफ आसा देवान हें आमकां कितें दिलां ताका लागून आमी केन्ना देवाक थँक्यू म्हणटा देवा कडेन वचून केन्ना बाबा तुवें आमचें बरें केलां अशें म्हणटा ना लोकांक सेवा दिवप लोकांचें बरें चिंतप ही शिकवण मरे जेजून दिल्ली प्रेम करा म्हूण सांगलेलें पूण आमी तातलें कांयच करिना लोकांची सेवा करप देवाक थँक्यू म्हणप हीच जेजूची शिकवण न्हय आमी तरी ह्या मुल्याची परत याद करून समर्पित भावनेन नकेत्र करूया आनी नकेत्र घुलोवया जिंगल बेल जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे